Today, this evening, आम्ही आमच्या मोयरा पंचायतीन आम्ही मोयरा पॅरिश चर्चान आसात आनी आमच्या मध्ये आमचे रेव्हरंड फादर पॅरिश फादर ऑफ मोयरा चर्च फादर अलेक्झांडर पेरेरा आमच्या मध्ये आसा. तशेंच आमचे गांवचे सरपंच रिया बेलेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच ऑझी कोर्देरो, आमचे कमिटी मेंबर्स कैतान ग्लेंडा आनी हे सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर एज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. पयलीं सोतेर आमी कितें काम करचे पयलीं आमी देवाचे ब्लेसिंग घेवपाक जाय. आमचे रेव्हरंड फादर अलेक्झांडर एक बरें हातून देवा कडेन मागणें करून एज आमी बरें पैकी काम फुडें वतले म्हणून फादरान आपले ब्लेसिंग्स दिल्ले आसा. दुसरी गजाल, हें काम खूब पेंडींग आसलें, लोकांची मागणी आसली की हें काम जावचें. कित्याक सांगलें ते प्रॉब्लेम आमच्या ऑझी बाबान गमता की खूब वयर आमचे चर्चाची प्रॉपर्टी पूण आमचे कुमलीदाराची एक गोर आसा ती एंड इट्स ऑन द बाउंड्री. सो एक भिरांत आसली ते कोसोता म्हणून केन्ना सकयल येवंक शकतालें. पण तेवढ्या आसतना आय मस्ट थँक माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. ताणें आपले एक्सपेंडिचर अप्रुवल दिल्लें आसा इन स्पायट ऑफ दीस पेंडेमीक एंड डिफिकल्ट टायम्स. एंड हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की खूब आमचे सगळे विलेजर्स, आमचे फादर लोक, पोलीचे फादर, आमचे फादर मातशें ते करचे जाता ते प्रमाण. आनी ह्या फावटी पावसूय खूब पडलो आसा, मातशी एक भिरांत आसली. एंड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD दिपक पावसकर. ताजो खूब पाठिंबो दिल्लो आसा. एंड आयज त्या खातीर आमी रिटर्निंग वॉल आमी आयज इमिजिएटली आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब आनी PWD डिपार्टमेंट आमचो ए बॉबी एंड आमचो बाब वालके आसा तांच्यांनी खूब एस्टिमेट करून सगळें करून खूब तांच्यांनी इमिजिएटली तांच्यांनी वावर घेतलो आसा. आनी हें काम फुडें व्हरून त्या खातीर आयज आमी बुन्याद मारलो आसा. आमची कमेन्समेंट वर्क आयज फाल्यांच्यान चालू जातलें. सो कितें म्हणटा, आय एम व्हेरी हॅपी की आयज जाणो हे पेंडेमीक हे महामारीन कामां एकदम स्लो जाल्लीं आसा. पूण तरी आसतना म्हाका बरें दिसता की हें आयज आमी काम घेतलें ऑलमोस्ट वर्थ 66 lakhs रुपीज. आनी ताजें लेंथ आसा 98 मिटर्स आनी ताजी हायट आसा 5.5 मिटर. म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा, विनंती आसा विथ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड ऑल्सो द इंजिनियर्स, मातशें बरें गूड क्वॉलिटी काम करचें. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. गडबड करपाची गरज ना. यू टेक युअर ओन स्पेस. थोडी डिले करू नाका. मातशें हातीन काम घेतकच मातशें फटाफट काम जावचें. आनी बरें गूड क्वॉलिटी वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज आय वॉज जस्ट टेलिंग फादर वी आर इन अ ब्युटिफूल एरिया. यू जस्ट लूक अराउंड, इट्स सो ब्युटिफूल ग्रीनरी. एंड आमची मतदारसंघान कॉन्स्टिट्युएन्सी इज ऑलवेज फूल ऑफ ग्रीनरी फादर. एंड इट्स इम्पॉर्टंट वी हॅव टू मेंटेन दीस. जायतो काळ जालो, जायतो टायम जालो ही वचून चलताली हांगासर हे दोंगराचे कुडके सकला पडटा ते पळोवन ते गोट करपाक. सो तो दीस आयलो जेन्ना आमचो MLA ऑनरेबल MLA एकल्यान चिंतलो मुखार जाता तो वावरून आतां वावर मुखार वयतलो आनीक सगळ्यांच्या फायद्याक पडटलो. आनीक उत्सव जातली, गोड्स जातली. कांय सकला येवन मोडोंक पावचें ना. पूण हांव ते पासून देव बरें करूं म्हणटा सरकाराक आनीक ग्लॅन हे आमच्या MLA आनीक आमचे पंचायत गांवच्यो सगळे तुमी हांगासर आसात तांकां सगळ्यांनीचो देव बरें करूं म्हणटा. आमचो इंजिनियर आनीक आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स तांकांय देव बरें करूं आदी फुडेंच. आनी सगळ्या भावराड्यांक आमकां सगळ्यांक देवाच्या हातान घालता. आमचे रिटेनिंग वॉल, चर्चाची रिटेनिंग वॉल हेज इनॉग्रेशन आसा. ही वॉल जावन आसा ही आमची चर्च आनी हांगा ही एरिया आमची पार्किंग प्लेस आसा. आनी ही वॉल पळय आसा ही अबावट 100 मिटर्स लेंथान आहा आनी हायटूय हेची खूब आसा, अबावट मोर दॅन 5 मिटर्स आसा. आनी एका व्हेरी बॅडली आमकां रिटेनिंग वॉल जाय आसली. कित्याक हांवूच जाणा, हांवें पळयलां ह्या आदीं एटलिस्ट 2 times तरी 2 or more times ती वॉल सामकी स्टीप आसली. आनी एक टायम कितें जालां ती कोसोन ती वीक जाल्ली आसा भितर. आनी हांव जाणा 2 फावटी तरी आमी ती पडलेली. एक फावटी आमी JCB हाडून तेचे फातर काडलेले व्हडले पडटाले. आनी पार्किंग करूंक हांगासर लोक पार्किंग करता. सो इट वॉज व्हेरी डेंजरस पार्किंग करूंक. व्हेरी रिस्की आसली आमकां ती एरिया सेफ नासली. आतां
म्हाका दिसता पार्किंग एकदां रिटेनिंग वॉल जावन दीस वील बी अ पर्मनंट सोल्युशन आनी हे फुडें आमकां कसलीच प्रॉब्लम आसचो ना. आनी हे आमचो वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्क, लॉंग पेंडींग आमचो डिमांड आसलो. हांव आयज आमचो MLA बाब ग्लेन टिकलो, तेणें पर्सनली भोंवन ती फायल हाडली, CMची एप्रुवल हाडली, फायनान्शियल एप्रुवल हाडली आनी हें काम करून घेतलें. पूण सर तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा.